प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या स्वस्त नारी सशक्त परिवार या मोहिमेचं राज्यातल्या बायलांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांनी आवाहन केलं। गांवगिरे वाठारांतली मुळावी भलायकी केंद्र आणि सामाजिक भलायकी केंद्रांनी हो उपक्रम चालीक लायतले। या उपक्रमाखाला बायलांक फुकट वखदां आणि भलायकी सेवा दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतांनी माहिती दिली। हातूंतलो नारी शक्ती हो खूप महत्वाचो कंपोनंट आशिल्लो आणि या नारी शक्तीक धरून आयज ज्यो अनाउन्समेंट केल्यो आणि पुराय देशात आज जे प्रोग्राम लॉन्च केले, विशेष करून स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो कॅम्पेन तांच्यांनी सुरवात केला। पुराय देशभर आज आम्ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला। गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले। महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ही सगळी जी आसा ही या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले। त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींनी, मातांनी, भयणींनी ह्या कॅम्पेनिंगाचो फायदो घेवन पुराय PHC आणि CHC हांगासर तांच्यांनी सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो।